मंगलम। ओम तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमन्न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. आमगेले संस्कृतांतू एक सुभाषित आसा, अपरोक्षे गुरुस्तुत्यः म्हण. गुरुल स्तोत्र करता म्हणतना तांगेले एद्राक स्तोत्र कोरकाक. आमगेले मित्र आमगेले बांधवांकानी पुरा स्तोत्र करता म्हणतना तांगेले एद्रा स्तोत्र कोरचे नाक. तांगेले मागशी स्तोत्र कोरका, मागशी प्रशंसा कोरकाक. कित्याक म्हणल्यार तांगेले एद्रा आमी प्रशंसा तरी केल्यार तांकां अहंकार येता. ताका तांगेले स्तोत्र मागशीच्यान कोरका. आमगेले घरा आमकां सहाय्यक जावन कोण कर्म करचें येता, कार्यांते दासभृत्य आसता. तांगेले पुरा काम करून जाले नंतर तांगेले प्रशंसा कोरकाक. फुडें केल्यार तांणी काम करनाचे. कार्यांते दासभृत्य आसता. आमगेले चेडूवाले पुत्रम नैवच नैवच, चेडूवाल्यान तूं प्रशंसा केन्नाय कोरचें नाका. जाल्यार गुरुल मात्र स्तोत्र प्रशंसा गुरुल एद्राक कोरका म्हणून सांगता शास्त्र. त्या दृश्टीन हांव आयच्या दिवसाक तुमगेले एद्राक आमगेले परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल स्तोत्र कोरच्याक हांव आयच्या दिवसा तुमगेले एद्रा उपस्थित आसा. पैचान आमी परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान म्हाका प्रास्ताविक भाषण करचे अवकाश करून दिले. पलिमार मठा स्वामी आयले, चित्रापूर मठाधीश आयले, कैवल्य मठाधीश आयले. पुरा लोकाल आगमन जाल्ले तेदना पूज्य संताले तांगेले उपस्थितीन प्रास्ताविक भाषण करचे दिले. पुरा गुरुले योग्य तपस्वी संताले गुणगान करचे भाग्य म्हाका स्वाम्यान दिले. जाल्यार आमगेले स्वाम्याले गुणगान करनातल्यार कशी असले एक व्हड कार्यक्रम जाता म्हणटना त्या दृश्टीर आयच्या दिवसा हांव दोन उत्तर परमपूज्य स्वाम्याल विशयान तांगेले गुणगान करचे दृश्टीर हांव एक आमगेले विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल स्मरण आमी कशी करूं नित्य तांगेले स्मरण करचें आसल्यार कशी करूं. मस्त दिवस देखून हांव आलोचन करता आशिल्लो. जाल्यार हे सार्ध पंचशतमानोत्सव जाता म्हणटना म्हाका दिसलें की आमी नित्याक स्वाम्याल स्मरण कशें करता म्हळ्यार एक श्लोक रुपार करता म्हणून म्हाका दिसलें. हांव एक सान श्लोक केले. जाले तितले स्वाम्याल गुण पुरा त्या श्लोकान तूं हांव घाला. अनेक गुण आसाची, हे एक श्लोकान तूं मस्त गुण घाल. हांव ते श्लोक सांगता. रामपादाब्ज संलग्नम रामपादाब्ज संलग्नम शांतं दान्तं प्रियं वदं विद्याधीश गुरुं वंदे मृदुपूर्वं प्रभाषिणं. हे श्लोकान तूं पूरा स्वाम्याल गुण आयले. रामपादाब्ज संलग्नम, स्वामे निरंतर रामाल पूज करताची, रामाल उपासक संतत आराधक. स्वाम्याल मन केन्नाय रामाल पादारविंदाचेरी असता. रामपादाब्ज संलग्नम आणि खंय अन्यत्र मन वचना. रामाल पादारविंदाचेर स्वाम्याल सर्वदा मन आशय वचून, सर्वदा राम ध्यान करचे वचून, रामाल चिंतन करचे वचूनची तांनी शांतम. रामाल गुण वाल्मिकी वर्णन करतना सतु नित्यं प्रशांतात्मा. रामू प्रशांतात्मा काही शांत स्वभावाचो. रामाल गुणच आमगेले स्वाम्याल भितर आयला त्या शांतता. पळया इतलो व्हड कार्यक्रम जाता आसा, आमी पुरा आतां तुमी शांत आसाची जाल्यार आमकां समयाक आमगेले पोट्टा आहार पाणी म्हण जाल्यार आमी अशांत जाताची, आमी उग्र जाताची, व्यग्र जाताची. जाल्यार स्वामे सकाळी दुखून रात्री पर्यंत निरंतर एक ना एक कार्यांत आसाची, व्यस्त जावन आसताची. जाल्यार एक क्षणावर केन तांकां कोप येना, ते शांतता तांणी राखून घेताची. प्रकृष्ट शांतता. रामपादाब्ज संलग्नम शांतं दान्तं. पळया दांत म्हळ्यार दांतीमान. दांती म्हळ्यार तपःक्लेश सहिष्णुता म्हणटा. रामाल भितरी आमी तुमी रामरक्षा स्तोत्र म्हणटना
फलमूलाशिनौ दांतौ रामाक दांत हा म्हणून म्हळें. त्या दांती म्हळें गुण स्वाम्याल भितर आसा. रामाले गुण स्वाम्याल भितर आयला. दांती म्हळ्यार तपस्या केल्लेले तेन्ना आमगेल्या शरिराक क्लेश जाता. त्या क्लेश सहन करून घेवचें सामर्थ्य स्वाम्याक आसा. एक दृश्टांत दिता हांव तुमकां. आमगेले स्वामी इतलो तपस्वी की म्हळ्यार आयच्या दिवसा आमगेल्या समाजाक एकादशी दिवसाक निर्जल उपवास करचे तसले संत आमकां मेळ्ळे. स्वाम्यान मात्र निर्जल उपवास करचे नाही. एकादशीक निर्जल उपवास करी म्हणून आमगेले प्रधानमंत्रीक उपदेश दिवचे तसले पीठाधिपती आमकां मेळ्ळे आयच्या दिवसाक. त्या तपस्या केल्लेले तेन्ना शरिराक क्लेश जाता, पोट तापता, आमकां जाल्यार कोप येता. जाल्यार स्वामी इतलो तपस्या करून ते क्लेश सहन करून घेताचे. स्वाम्याक एकादशी जाल्या नित्याक आहार स्वाम्याक कसने ना. आमी लेखताची स्वाम्याक बरे आहार आसता म्हणून घेवन. स्वाम्याल तरी तुमी आहार तांणी स्विकार करचे पळयल्यार आमकांची एक तराचे मनाक अरे स्वामी इतले स्विकार करताच वे आनी के खावका स्वाम्या ना म्हणून दिसता. सकाळी फळारू कसने घेनात स्वामी. मीठ ना फळार करता म्हणटा आमकां मीठ तरी ना म्हणटले आमी कसने घेनाच. दनपारा सिंपल जेवण, राजवैभवना जेवणांत रात्री फळारू 3 समय मात्र. त्या 3 समयाचेर मात्र स्वाम्याक उदक पिवचे अवकाश आसा. मध्य आता स्वाम्यान इतलं व्यवस्था केला तुमकां पुरा जनांक. मध्य मध्य तुम्ही पुरा तेल्ला खाणं, दनपार जेवण, सकाळी मध्य मध्य च्या, रात्री वापास जेवण जालें जेवण, फळार जालें फळारू. जाल्यार स्वाम्याक मध्य उदक पिवका म्हणून दिसल्यार वरकेन उदक पिवच्या जायना. इतलं तपस्या. सकाळी उदक पिले वापास दनपार मात्र. न्हावन उदक पिवचे तसल परंपरा गोकर्ण मठांत. असल तपस्वी संत आणि खंय मेळताच. ताका दांतम दांतम रामपादाब्ज संलग्नम शांतम दांतम प्रियंवदम हे वरकेन रामाल गुण. प्रियंवद राम कोण आयल्यार तांकां प्रीती जावची तशी उलयत असेल काय. कोणाक मन दुख्खे ना. आमगेले पूज्य स्वामी जाल्यार तशी कितली धूरच्यान येवन आसताची. स्वामी प्रियंवद आहा. प्रियंवदम प्रीती जावची तसलं उत्तर उलयताची. आज पर्यंत कोणाक मना दुःख जावचे तसलं कटू वचन आमगेले स्वाम्याल तोंडाच्यान येयन. प्रियंवदम विद्याधीश गुरुं वंदे मृदुपूर्वं प्रभाषिणम. रामाले गुण वर्णन करतना सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं प्रभाषते. त्याची गुण हांव स्वाम्यालान समन्वय करता. मृदुपूर्वं प्रभाषिणम. स्वामी मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन म्हणटात. रामू सॉफ्ट स्पोकन नाशिल्ल काही. म्हाका दिसता आत्ता आमगेले पूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल तितले सॉफ्ट स्पोकन संत आमकां आयच्या दिवसा अत्यंत विरळ पळोवचे मेळचे. मृदुभाषी तितले न्हय, पूर्वभाषी स्वामी. आम्ही वचून फलतांबूल स्वाम्याला येद्रा दवरची की ना फुडेकच स्वामी केदन येवन पावलो, जेवण जालवे, कशें आसा स्वामी उलयताची. आम्ही उलोच की ना फुडें स्वामी उलयताची. पूर्वभाषित्व, स्मितभाषित्व हे पुरा तुमकां अनुभव आशिल्ल्याची. हांव नात्तील कसने गुण सांगनी. रामाल भितर कसन गुण आसा ते पुरा गुण स्वाम्याल भितर संक्रांत जाला. आणि एक रामाक कोणे साना उपकार केल्यार वरकेन राम संतुष्ट जाता असेल काही केन्नाय स्मरण दवरून घेत असेल. त्या हांव श्लोकांत संग्रह करनी जाल्यार सांगता. कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यती. एक सान उपकार केल्यार रामा संतुष्ट जाता असेल, केन्नाय स्मरण दवरत असेल. आमगेले स्वाम्यान जाल्यार तशीच. स्वाम्याक हे इतले अद्भुत दिव्य भव्य सुंदर कलाकृती बंधुर मठ आयच्या दिवसा पळयत आसाची. त्या मठाक मूल कारण हे मठाची भव्यताक परमपूज्य स्वाम्याची. जाल्यार स्वामी हे मठ हाजी भव्यताक हाजी दिव्यताक कारण कोण म्हण म्हळ्यार हाजी श्रेय पुरा स्वाम्यान काण घेवन आर्किटेक्ट्सांक, इंजिनियर्सांक, दानींक पुरा काण दिले. तांणी केल्ले सान उपकारू स्वाम्यान स्मरण करून घेवन काली पयरी पुरा लोकांक नांव सांगून स्मरण करून घेवन तांकां श्रेय दिले. पळया स्वाम्यान दवरून घे निश्चय. कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यती. तितलं मात्र नाही. स्वाम्याल दिव्य संकल्प शक्ती इतलं असं की 550 कोटी रामनाम जप जाले. जप जाल्या नंतर पळया रेकॉर्ड जाले. तुमकां गोतस वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सान पुरा दाखल जाले, माइलस्टोन जाले. हाजी पुरा श्रेय स्वाम्यान दवरून गेनी, मठा दवरून गेनी. गौड सारस्वत ब्राह्मणांक हे श्रेय वचका म्हणून सगळे समाजा श्रेय दिले.
कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यती. स्मरण अनिके स्वाम्यांनी मात्र स्मरण दवरून घेऊचे नाही. आम्ही समाज बांधवान केलेले सान उपकार रामनाम जप केले. आम्ही उपकार नाही आहे बद म्हणरे, आम्ही केलेली सेवा आम्ही केलं कर्तव्य दलरी स्वाम्यान ते सहकार उपकार म्हणून मन दवरून घेऊन त्यांनी स्मरण दवरून घेनाशी मुकारी आम्ही गेल जनरेशन कसं नसतं पिढीगा शाश्वत जाऊन पुरा लोकांना स्मरण दवरून घेऊ का म्हणून घेऊन त्या जप केंद्राचे नाव रामाल पादारविंदा म्हणून आघाल्या. कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यती. अस्सल स्वाम्या आईची दिवसाक हाव ह्या पुरा रामाल गुण तांगेल भितर हाव पळलेले तुम्ही पळलेले हाव तुमगेले जरा प्रस्तुत केलेले तिथलेच. आणि कसांना ह्या पुरा गुण स्वाम्याल भितर येऊचे हाव आलोचन करत असेल कशी आईले ह्या रामाल गुण. एक रामाल पादारविंदा आराधक निरंतर त्यांनी ध्यान करताची त्या गुण तांगेल भितर आईले. दुसरे छाव माक दिसले कसं नाही म्हणून म्हणले रे राम खंची नक्षत्रा जन्म आयलो पुनर्वसू नक्षत्राक त्याची पुनर्वसू नक्षत्राक स्वाम्याला जन्म झाला. त्या पुनर्वसू नक्षत्रा जन्म असल एक सद्गुणगणाढ्य संतांक जन्म हाडलेले स्वाम्याल पूर्वाश्रमाच्या आवसूक आम्ही कृतज्ञता सांगता. आवस बापसूल त्याग नाशी असल आमक श्रेष्ठ संत मेळनाची म्हणतना स्वाम्याला अस्सल रामाल गुण आश्या वचूनूची पळया रामानची स्वयं अयोध्येक स्वाम्याक आप्पोसून घेऊन थंय पूज घेतल्या. अयोध्येंत रामदरबारांत कोणा मिळता थंय संस्थान देव मंडन कोरून पूज करचे भाग्याने कोणाक मिळणार. स्वाम्याला भितर ते गुण आश्या वचून रामान आप्पोसून घेतले पूज करून घेतले. तिथलं मात्र नाही त्या दाल्लीनंतर स्वामी केदन थंच्यान पूज कोरून आईले पळया. तदनंतर ह्या परतगाळी दक्षिण अयोध्या म्हणून प्रख्यात झाले. थंय अयोध्या हे स्वाम्यान काय सांगा न्ही ह्या दक्षिण अयोध्या वर्ड ऑफ माउथ पुराजन सांगता गेले. हंग न्हय असं सरयू म्हणके रामाल प्रतिष्ठा झाला अशी स्वाम्याला एक ख्याती आमक पळोवचे मिळता. असले रामाल गुण अपार त्यांनी आराधन करचे वचून गुण असता त्या गुण आश्या वचूनूची ह्या पुरा रामाल गुण आसिले आमगेल प्रधानमंत्री वरकेन आप्पोसून घेवचे साध्य झाले. हांगा प्रधानमंत्री एक गुण सांगून हा समाप्त करता की ते म्हणायचे दिवसाक स्वाम्यानं सांगला संक्षिप्त जाऊन करी म्हणून स्वाम्याला स्तोत्र करताची म्हाका राब्बोचे इष्ट ना जाल्यार एक मात्र हांव सांगून समाप्त करता. प्रधानमंत्रीक आपेले आपण रामाले त्या प्रतिमेचे लोकार्पण करेले तक्का एक कारण आसा. आमगेल प्रधानमंत्रीलांत भितर जाल्यार रामाल कसन गुण आसा रायाक एक कसन गुण आसता त्या पुरा गुण तागेले भितर आसा. एक सान दृष्टांत दिता. रामाना सीता लक्ष्मण समेत धावून वनवासावत म्हणतना सुमंत्र रथ धावून येत आशिल्लो. पुरा अयोध्यावासी धावून 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 आयले रामाले की रामा तू वच्चे ना म्हणून. हो रथार बसला रामू. रामान कसन केलें वचेत असेल ताणें जाल्यार रथा दुखून तोग्ग देवन तांगेले पुराजनाले उरलेत राम. तशी आमगेले प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तुमकां गोत आसा कितले स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल आसता म्हणून. कितले प्रोटोकॉल आसल्यार केलो पंता रोड शो धाडटना मिगेल खातीर जन पळोवचे आयले दूर दूरच्यान म्हणून तो देवन तांगेले शेक हँड करून घेवन वता. हे रामाल गुण राया दावका जालेले गुण. आमगेले स्वाम्या पळय स्वाम्याक एक प्रोटोकॉल आसा शिश्टाचार आसा. कोणाक मंत्रक्षत दिवचे जाल्यार स्वाम्यान पिठेरी बैसून मंत्रक्षत दिवचे आम्ही वचून घेवचे. स्वाम्याले इतलं औदार्य की म्हणून म्हळ्यार कोणाक दायना अस्वास्थ्य आसा अनारोग्य आसा अंगवैकल्य आसा तांकां स्वाम्याला येवन मंत्राक्षत घेवचे दायना म्हणून जाल्यार स्वामी थंय वचून मंत्राक्षत दिताचे. अस्सल गुण खंयचे संताल भितर आमकां पळोवचे मेळटा. अस्सल स्वामी आमकां मेळलेले आमगेले भाग्य. ताका आमगेली प्रार्थना इतलेची आमगेले देशाक नरेंद्र मोदील तसले एक प्रधानी दावका राय आसका. आमगेल्या समाजाक विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याल तसले एक संत दावका म्हणून सांगताची. पुनः मिगेल श्लोक उच्चार करताची. रामपादाब्ज संलग्नम शांतं दांतं प्रियं वदम विद्याधीश गुरुं वंदे मृदुपूर्वं प्रभाषिणम म्हणून सांगताची. हा स्वाम्याला स्मरण करता स्वाम्याला आशीर्वाद मागताची. मिगेल हे भाषण हंगाक समाप्त करता. कृष्णार्पणमस्तु.